नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट आणि एक खाशेली कार्यावळ म्हळ्यार मानसी हो इव्हेंट आमी मार्च म्हयन्यान केल्लो आणि जायती ऑडिशन्स जाली 4 ऑडिशनां आमच्या गोंयान आणि गोंयभरचे जायते मानसी आमच्या मुखार आयल्यो आणि सगळ्यान बरें ऑडिशन ह्या वेळार आमकां पळोवपाक मेळिल्लें आणि ताज्या नंतर लॉकडावन जालें लॉकडावना नंतर आमी सगळे जाण घरा कडेन आशिल्ल्यो खुबश्यो गोश्टी घडल्यो सगळ्यांनी पळयलां आसतलें बिकॉज ऑफ कोवीड-19 कोरोना व्हायरस ह्या महामारी खातीर आमी सगळे जाण घरान आशिल्ले आणि अशा वेळार आमकां हो जो आमचो कॉन्टेस्ट आसा तो फुडें व्हरपाक जमलो ना पूण आमची जी मानसी आसा तांची वळख करपा खातीर आमी एक खास कार्यावळ तुमच्या मुखार दवरली मानसी गजाली आणि ह्या वेळार जायत्यो मानसीची आमी तुमच्या मुखार वळख करून दिता तशेंच आयच्या ह्या कार्यावळीन आनीक 4 मानसी म्हाज्या बरोबर आसा तांची पयली आमी वळख करून घेवया आमच्या बरोबर आसा प्रियंका बायडकर प्रियंका वेलकम टू द शो हाय हॅलो तशेंच आमच्या बरोबर आसा राजेश्री निलाजकर राजेश्री येवकार तुका ह्या शोन हाय आमच्या बरोबर आसा पूजा केंकरे पूजा वेलकम टू द शो हॅलो एंड वी हॅव संजना कवळेकर संजना वेलकम टू द शो हाय ओके सो हांव सुरवात करता आसतना प्रियंका तुजे कडल्यान करपाक सोदता प्रियंका टेल मी अबाउट युअर सेल्फ लायक वॉट यू डू प्रोफेशनली एंड वॉट यू लायक टू डू वॉट आर युअर हॉबीज So as a profession, professionally, I work as a guest relation executive in the hospitality background. And my hobbies, I have a variety of hobbies. Mostly they include art. Okay, art such as I read a lot, first of all. And I love doing macrame artwork, like macrame craft work. And music as well, yeah. So some of my hobbies are like that. So you like music also. So do you sing? Yes. No, I don't sing. So what kind of music do you like? Mostly Western, mostly like Taylor Swift, and Ed Sheeran and so on. Okay. So what is it like? What is your profession? You said Guest relations executive Guest relation in a hotel. executive. Yes. so. What kind of job is this? It's mostly interacting with the guests and having a communication with them, having a relationship. Relations with them, so for a long term, and also just asking the feedback, how they like their stay, and so just front office work mostly. Front office work. प्रियंका म्हाका सांग तुका इन फ्युचर खंयच्या फिल्डान वचपाक चड आवडटलें इन म्युजीक ऑर इन स्पोर्ट खंयच्या फिल्डान चड आवडटली तुका करियर करपा खातीर Career करपा खातीर, I would say art. Because I like art more than music or this, but I like my current profession also. I like interacting with new people, with meeting new people every day, learning their stories, and so I think that is also that is something that I like my current profession, and yeah, but other That's professions nice. also are good like art and stuff. Yes. ओके नायस टू मीट यू प्रियंका Thank you. हांव Nice to meet you आतां too. हांव आतां राजेश्री हाजे कडेन राजेश्री म्हाका तुज्या बद्दल सांग तुका कितें आवडटा आनी हॉबीज कितें आसा तुका तुजी आनी कितें करपाक आवडटा मोस्टली तुका हांव गव्हर्मेंट कॉलेजान शिकता Okay. थर्ड इयर आसा Okay. आनी माझी हॉबीज आसा सिंगींग डान्सिंग आनी ड्रॉइंग काडपाचें आनी स्पोर्ट्सान म्हाका खूब लायक मिन्स Sports, हांव स्पोर्ट्सान वता कितें कसलो खेळ खेळटा तूं क्रिकेट बेसबॉल ओ वाव सो क्रिकेट खेळटा तूं हां सो म्हाका सांग एज अ प्रोफेशन तुका फुडें कितें करपाक आवडटलें म्हळ्यार इन म्युजीक इन स्पोर्ट खंयच्या फिल्डान वचपाक आवडटलें तुका अकावंटंट म्हण बँकेन अकावंटंट तुका म्युजीक आवडटा तूं स्पोर्ट्सान एक्टीव आसा आनी तुका अकावंटंटान कित्याक वचपाक जाय बिकॉज त्या एट प्रेझेंट हांव शिकता शिकता म्हणून अकावंटंट जावपाक जाय बँकेन तुका हय बट तुका पॅशन खंयच्या गोश्टीन आसा लायक इन म्युजीक ऑर इन एनी अदर फिल्ड इन स्पोर्ट्स चड आनी तुका समजा सांगलें फाल्यां की तुका खेळपाक जाय एका टिमी खातीर जाल्यार तूं खेळटलें हां हय सो ट्राय बीन केल्या केन्ना अशें खंयचे गोंयाक खेळपाक किंवा खंयच्या टिमीक खेळपाक हय जिसेक खेळ्ळा हांव जीसीएक खेळा हय खंयच्या 2 वर्सा टीम म्हणजे 2दा 2015 आनी 14 वाव आनी अंडर 17 ऑर हय अंडर अंडर 17 17 अंडर 17 वाव बेस्ट ऑफ लक सो मुवींग टू द नेक्स्ट आमचो जो कंटेस्टंट आसा ताजे कडेन आणि आमचो नेक्स्ट कंटेस्टंट आसा पूजा केंकरे पूजा मला सांग तुला काय आवडतं म्हणजे तुझं प्रोफेशन काय आहे काय करायला आवडतं तुला
हांव एक्चुअली इव्हेंट प्लॅनर आनी प्रोपरायटर हांव युनिक क्रिएशनाचे. आनी म्हजे हॉबीज आसा सिंगींग, डान्सिंग, मागीर क्राफ्ट, आर्ट. ओके, सो तूं इव्हेंट प्लॅन्स बीन करता, लायक वेडिंग प्लॅनर बीन अशें कितें काय? सगळे सगळे. वेडिंग, एक्झिबिशन्स, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट मिटिंग्स, एवरीथिंग. ओके, दॅट्स नायस. आनी सो तुका पयलीं पासून आवड आशिल्ली इव्हेंट्स करपाची, काय तूं मुद्दम जॉयन जाला कारण तुका शिकपाक जाय आनीक चड हातूंत कितें? म्हाका आर्ट हातून, क्राफ्ट अशें हातून आवड आसाच. आनी सेकंडली हांव एक्चुअली पयलीं शिकयतालें. आय वॉज अ टिचर एट पिपल्स हाय स्कूल. Oh. आनी मागीर बिकॉज ऑफ म्हणल्यार ल्हान भुरग्यांक बी लागून हांवें मागीर ते म्हजें हें सोडलें आनी हांव घरा आशिल्लें. सो म्हाका तो वाज येवंक लागलो, सो आय स्टार्टेड म्हणल्यार मागीर अशें दिसलें बाबा कितें करूं हांव घरा बसून बसून अशें. म्हणून मागीर हांव ह्या हातून जॉयन जालें. वाव. आनी तुजी स्वताची कंपनी आसा? हय. स्वताची कंपनी आसा. क्या बात आहे. Yes. सो आमचे चवथे मानसी आमचे बरोबर आसा, संजना आमचे बरोबर आसा. संजना, वेलकम टू द शो. म्हाका सांग, तुजें प्रोफेशन कितें, तुका कितें करपाक आवडटा आनी हॉबीज कितें आसा तुज्यो, ताज्या बद्दल थोडें कितें सांग म्हाका. म्हजें प्रोफेशन प्रायमरी टिचर म्हणून आसा. आनी हांव आतां हांवें सद्या ब्रेक घेतलेलो आसा टिचिंगानसून बिकॉज कोविडाक लागून. आनी आतां सद्या घरा आसा. पण म्हजें टिचींग खूब आवडीचें. आनी तेज्या बगर म्हाका हॉबीज आसा सिंगींग, डान्सिंग. म्हाका तुवें म्हटलें की ब्रेक घेतला सद्याक, बिकॉज ऑफ कोवीड ब्रेक घेतला आनी आतां परत रिस्टार्ट करपाचें, कारण ऑलरेडी 10th 12th क्लासीस ऑलरेडी सुरू जाल्ल्यो आसा. सो ह्या वेळार तूं कशें कितें पळयता? हांव प्रायमरीक शिकयता, 1st ते 4th. Okay. आनी ऑनलायन क्लासीस बीन चालू आसा? ऑनलायन क्लासीस आसल्यो. हांवें टील ऑगस्ट पर्यंत शिकयल्ले आसा ऑनलायन सगळे व्हिडिओज बीन तयार करून. मागीर हांवें अशें चिंतलें की ह्या वर्सा हांव ब्रेक घेतलें, कित्याक खूब हें जावपाक लागले, प्रॉब्लम्स येवपाक लागले. सो आतां नव्या वर्सा परत सुरू करतलें. सो म्हाका दिसता ह्यो आमच्यो मानसी ज्यो आसा त्यो तांची वळख तुमकां जाल्याच आसतली, पूण आनीक जायत्यो गजाली तांचे कडेन म्हाका करपाक जाय, बिकॉज स्पेशली तांची वळख, ती कितें करता, तांची आवड निवड कितें आसा ताज्या बद्दल. सो आय स्टार्ट विथ प्रियंका वन्स अगेन. प्रियंका, टेल मी, इन दीस लॉकडावन people were at home and they were introspecting themselves, like they were thinking what they can do more in their life. So what new thing you did in this lockdown? So the new thing that I did was starting with fitness, first of all. So as a hobby, I also like running. Running meaning I enjoy as an exercise. I enjoy running a lot. And so as a fitness thing, we used to, I used to go for running in the morning. So that was something new. And the one thing that something new I did was baking also. So baking just came up because I used to see like a lot of stories of baking. So one day it was in a family, someone's birthday was there, and we were like, you can't buy cake outside. So I said, why not try, try making a cake at home. So it was the first time and it turned out really well. So yeah, baking was one more. And one more thing that I started was making more macrame bags and stuff, like more art and craft, and because I enjoy doing it and I've always enjoyed it. But what happens was when we were working, there was not a lot of time. So during this lockdown, we got a time to go more into our hobbies and stuff. Exactly. And you said तुका bake करपाक खूब आवडटा आनी तुवें जेन्ना शिकले, this was the first time you started learning baking, or you knew, like तुका खबर आशिल्ल्यो सगळ्यो गोष्टी? No, first time try केला. First time I tried. Okay. So कशी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कसो आशिल्लो? फर्स्ट टाइम एक्चुअली आम्ही युट्यूबार सगळे इन्फॉर्मेशन काढले, म्हटले ट्राय करूया, चल फर्स्ट टाइम न्हू. And yeah, the attempt baro aslo. So when the first attempt was good, you feel like doing more. Like, so when the first cake happened to be very nice, tasted very good, so we did more and more. And then for all the birthdays, we started doing cakes at home only instead of buying from outside. But we couldn't like buy, right? So so we started like trying more, and other desserts also, other dishes also. So from the cake, it went on to more dishes. So it was a very good attempt and very good experience. सगळ्यात बेस्ट कॉम्प्लिमेंट तुका कितें दिला कोणे, लायक वेन इटींग युअर केक, ऑर जे तुवें कूक केल्ल्यो गोश्टी आसा
त्यो खाल्ल्या उपरांत सगळ्यात बेस्ट So कॉम्प्लिमेंट? best compliment was obviously very good attempt. And once I think I had tried a biscuit cake, and it was so good. Like, and they were like, it's amazing. Taste bora eta, the chocolate cake it was. It was Okay. really yummy. Really good first attempt. It was सो really nice to hear. खूप गोष्टी असा जे लॉकडावना वेळार जाल्या तातूंतली एक गोष्ट हांव परत परत ही सांगपाक सोदता बिकॉज प्रत्येक घरान एकदा तरी केक हो प्रकार जाला अँड प्रत्येक घरांतलो मनीस बिस्कीट सोदतालो मार्केटान वचून. बिस्किटाचे शॉर्टेजूय आशिल्ले बट आतां जेन्ना आमी हांचे कडेन उलयता जे आमचे मानसी आसा तांचे कडेन इतल्योच ना जाल्यार आमच्या गोंयांत खुबश्यो अश्यो मानसी आसतल्यो जांच्यांनी केक केले आसतली घरा कडेन. यू सेड तूं फिटनेस फ्रीक सुद्दां आसा, तुका जॉगिंग आवडटा अँड एक्सरसायज करपाक आवडटा, रनिंग. सो ह्या लॉकडावना वेळार खुबशे जाण घरा कडेन उरले कारण भायर सरपाक गावनाशिल्ले. सो त्या वेळार तूं कितें करतालें, लायक घरान एक्सरसायज ऑर? Yeah, so आमचे कितें जालें, we have a ground nearby to our house, and since I live in a village, there were not many people who visited the ground, especially during lockdown. People were Where you home. stay? So in Aldona. Aldona. Okay. Yeah, so we had a ground nearby, and running is something that I used to like, meaning I used to go for marathons and stuff earlier. So during lockdown, I and my sister-in-law, we just went, and in the morning we just like, why don't we make it a habit, because we have time, no, and we can make it something like new, and lose lose the extra pounds. So we tried it, and then we had like it happened every day. When you go running every day, you get more motivation to do it. So we started getting up, motivated each other, and yeah, slowly we became more fitter. It was nicer. ओके, म्हाका दिसता ही सगळ्यान बरी गोष्ट आसा आनी आमी एक्सरसायज ही कंटिन्यू करपाक जाय बिकॉज ही एक गोष्ट आसा जी आमकां फिट दवरता, आमकां सगळ्या दुयेंसां कडसून पयस दवरता. अँड येस प्रियंका, थँक्यू, कारण खूब बरी मॅसेज तुवें लोकां खातीर दिल्या. राजेश्री, हांव तुजे कडेन येवपाक सोदता. राजेश्री, म्हाका सांग, तुवें ह्या लॉकडावनान नवी गोष्ट खंयची शिकली, कारण चडशे वेळार घरा आसतले आनी आजुनूय म्हाका दिसता कॉलेजी सुरू जावंक ना. सो कितें शिकले तूं आनी कितें नवीन गोष्ट केली? हांवें फर्स्ट म्हटल्यार इन्स्टाचे स्टोरीज पळोवन केक केलो. प्रत्येक मनशान हो केक केला आसतलो न्ही? ओरिओ केक, बिस्किट्स केक, सगळे ते न्यू ट्राय केला हांवें. चिकन 65 बी ट्राय केला फर्स्ट वा टाइम. सो घरा कडेन सगळ्यांची मजा आशिल्ली. हय, मागीर स्वता खातीर टायम बी मेळ्ळो लॉकडावनान. मागीर त्या खातीर हांव एक्सरसायज बी करता, म्हणजे पयलींच्यान करता बट चड टायम घेतलो हांवें म्हाज्या खातीर वेट गेन करपाक. वेट गेन करपाक. वाव, सो खूब बरी गोष्ट. आणि म्हाका सांग, तुवें म्हळें की केक केलो तुवें किंवा रांदले तुवें घरा कडेन, आवडले सगळ्यांक? थोड्यांक ना, सो थोड्यांक पयलो तुजो जो पॉज आशिल्लो आनी तूं हांसले न्ही, ताच्या वयल्यान अर्दी गोष्ट म्हाकाय कळ्ळी कितें कमेंट आसतले ते. बट कितें म्हळें तुका, सांग, फ्रँकली सांग म्हाका. मम्मी म्हणपा लागली वेस्ट केले सगळे. पण पप्पा ओके म्हणटा, असले तशे बेस्ट, बरे आसले. बसले बरे सो तुका आवडले? आसले ओके. हांवें केलं म्हणजे म्हाका लायक जाले मातशे. मातशे लायक जाले. क्या बात आहे. ओके, सो ह्यो जाले कुकिंगाच्या बाबतीन, केक केली तुवें किंवा बाकीचे सगळे एक्सरसायज केली, और बाकीच्या खंयच्या गोष्टींनी आनीक नवें कितें क्रिएटीव कितें ट्राय केल्लें तुवें, किंवा एक्टींग किंवा सिंगींग ह्या फिल्डान? ना, बेश्टे ड्रॉइंग्स काडटाले. फक्त ड्रॉइंग्स काडटाले घरा बसून? तुका ड्रॉइंगूय आवडटा? हय. क्या बात आहे. हय. ओके, मुव्हिंग टू द नेक्स्ट कंटेस्टंट. माझ्या बरोबर नेक्स्ट कंटेस्टंट आसा ते म्हळ्यार संजना. संजना, म्हाका सांग, तूं नवीन कितें शिकलें ह्या लॉकडावनान? स्कुलान आसतना टायम मेळनासलो रांदपाक म्हाका, तेन्ना नवे डिशीस शिकले. आनी म्हाका डान्स आवडटा म्हटल्यार हांव ऑफकोर्स नाचतालें घरा कडेन. युट्यूबाचेर सगळे व्हिडिओज पळयताले आनी नाचताले. इवन म्हाका सिंगींग सुद्दां आवडटालें जाल्यार बसून हांव सिंग करतालें. पूण सगळ्यांत चड खंयचे कसली आवड आसा तुका, किंवा डान्स आसा किंवा सिंगींग आसा, खंयची आवड आसा चड? चड म्हाका डान्स आवडटा. डान्स आवडटा तुका? ओके, सो म्हाका सांग, तुवें म्हळें की तूं कुकिंग सुद्दां करतालें न्ही? खंयचो नवीन डिश शिकले तूं ह्या फावटी? नवीन म्हटल्यार सगळे व्हेजिटेरियन. तुमच्या घरा फक्त ना, व्हेज? बोथ नॉन व्हेज एज वेल एज व्हेज. ओके ओके ओके. सो तूं खंयचे सॉंग चड बरे म्हणटाले घरा कडेन?
सॉंग कोंकणी सॉंग कोंकणी भरपूर सॉंगा शिकल्या पण याद उराना वाज विसराना. पळून पळून म्हणून जाते लिरिक्स दिसता. संध्याची रात्री अर्धे 2 लायनी शिकताले. घरा कडेन टायम आशिल्लो फूल सॉंग शिकपाचे अँड म्हाका दिसता की भरपूर खूब time बरी आशिल्लो. गजाल, खूप बरी गजाल, कारण खुबश्यो नवी नवी गोष्टी तुमकां ह्या वेळार शिकपाक मेळ्ळ्यो. मुवींग टू द नेक्स्ट कंटेस्टंट आमच्या बरोबर आसा पुजा केंकरे. पुजा, म्हाका सांग, ह्या वेळार जेन्ना कोवीड आशिल्लो त्या वेळार तूं घरा कडेन खूब टायम मेळ्ळो स्वता खातीर आनी इव्हेंट्सूय बंद आशिल्ले, आजुनूय थोडे थोडे सुरू जाता, बट तूं नवीन गोश्ट खंयची शिकले घरा कडेन? कुकिंग शिकले. सेकंड हांवें सगळें घर क्लीन केलें आणि प्लस आर्ट क्राफ्ट कितें टायम मेळटा तसो केला हांवें. सो आर्ट किंवा क्राफ्ट हे जे तूं शिकला न्ही, सो ते तुज्या इव्हेंट्सा खातीर म्हणजे थोडे मॉडल्स बीन करपाक काय नॉर्मल आर्ट क्राफ्ट बीन अशें? ना, नॉर्मल अशे पेंटिंग्स, मागीर मॅक्रेमाचे हे बॅग्स आनी हे तशे, आनी वेरियस अशे कितें कितें क्राफ्ट तातून. इवन Okay. भुरग्यांक थोडे शिकयले बसून. Okay. मागीर अशें वॉकाक वचप सगळें. नायस नायस. सो हे म्हाका दिसता तुका इव्हेंट्सांनी हेल्प जातले मागीर अश्यो गोश्टी. खूब खूब. आनी तूं केक बीन करूंक ना घरा कडेन? हांवें हे केले ना, म्हणल्यार आमचे नेवऱ्यो, हे लाडू, वेरियस टायप्स ऑफ लाडू सच एज पान लाडू. सो ट्रेडिशनल फूड कितें आसा ते करपाचो प्रयत्न केलो. हय. क्या बात आहे. ओके, तुका दिसता आमचे ट्रेडिशनल फूड म्हळ्यार ट्रेडिशनल स्वीट सुद्दां म्हणपाक शकता आमी, कारण खुबशे फावटी आतां तो कमी दिश्टी पडटा आमकां. मणगणें म्हणा किंवा बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आमी ट्रेडिशनली रांदताले ते एक्चुली पौश्टीक आसता आमच्या खातीर आनी ते परत एकदां सुरू जावपाक जाय की डेली लायफान करपा खातीर. हें दिसता तुका केन्ना? खूब दिसता. तूं घरा कडेन ट्राय करता? खूब. हांव जाता तितलें तेल अवॉयड करता, गोड अवॉयड करता. कित्याक सांग, म्हजी ल्हान भुरगीं आसा म्हणल्यार हांव तांकां एग्जांपल दिता की आतांसूनच तांचे हेल्थ वायज बरें उरपाक लागून हांव सगळे भायले, म्हणल्यार इवन हांव घरा स्वता पिझ्झा करता, हे करता. सो मोस्टली हांव भायलें अवॉयड करता. जाता Nice. तितलें हांव घरांतलेंच तांकां दिता. नायस, दॅट्स नायस. म्हाका दिसता की खूब बऱ्या तरेन तुमी ह्या लॉकडावनाचो फायदो घेतलेलो आसा. कमींग बॅक टू प्रियंका. प्रियंका, एक लास्ट क्वेश्चन तुज्या खातीर, आनी हो बेजिकली सगळ्यां खातीर क्वेश्चन आसतलो. म्हाका सांगा, जेन्ना तुमी आयकले अबावट मानसी ह्या इव्हेंटा बद्दल, कितें आशिल्लें तकलेन, आनी मानसी हे कॉन्टेस्टांत कित्या खातीर भागीदारी जाले? So when I first heard about Mansi, my sister-in-law had sent me saying there's a picture on WhatsApp, the poster saying there's an event called Mansi happening. So when I first saw it, I was like, no ways, I will never win something like this, and I've never done it. So I'm very nervous and everything. So she was like, it's something new, I know, but why don't you just give it a try? Try karpa ki aisa. बरोबर. Because yeah, you will learn. If I don't win also, I will learn, right? So I just gave my name. Now dile hain. Try kele, audition bhi dili. So yeah, it turned out really well. I thought it would become a huge disaster, but it was really good, fun experience. A lot to What learn. you performed for audition? I actually did a mehndi design on a hand with a COVID design there too. Oh, okay. And it was at Ponda, right? Yeah, at Ponda, yeah. Yes, I remembered that audition. And yes, thank you for participating Thank in you. Mansi. Next question हांव विचारपाक सोदता संजना तुका. संजना, तूं मानसी जेन्ना आयकले तेन्ना कितें आशिल्लें तकलेन आनी कित्या खातीर चूज केलें मानसी? मानसीचे म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान वॉट्सॅपाचेर हे धाडले म्हाका आनी हांवें चिंतलें आसूं नाका हांव वयची ना. तेज्या पयलीं एक हांवें कॉन्टेस्ट दिल्लो, पूण म्हाका तितलो सॅटिस्फायींग जावंक ना तो. हो कसो आसतलो अशें म्हाका दिसलें. मागीर अशें म्हटलें कितें ट्राय करपाक कितें जालां. नाचता तर हांव म्हटलें पळोवया म्हटलें वचून कशें नाचता तें. आनी सो हांवें भरपूर 1 म्हयनो पयलीं प्रॅक्टीस केली. लावणी केलो हांवें. लावणी करतलें म्हटलें आनी प्रॅक्टीस केली भरपूर आनी एकटेंच हांव येयलें. म्हाजे बरोबर कोणूच ना. बरें कापड न्हेसून घेतलें, स्कूटर स्टार्ट मारली आनी हांव एकटेंच कापड न्हेसून स्कूटर घेवन येयलें. म्हाका इतलें अजाप दिसलें. हांवें केन्ना स्कूटर बीन चलोवंक नासली कापडान बी आनी एकटेंच अच्छा. आसलें हांव. हय. Okay, आनी म्हाका हांवें म्हाजें खरें म्हणटा तें दिलें बरें, पण म्हाका अशें
अजून अशें दिसना की खरेंच हांवें बरें दिलें काय म्हणून. ते सदांच आसता आपूण केन्ना ऑडिशन किंवा स्टेजीर परफॉर्म केल्या नंतर आपूण आनीक बरें करपाक शकता हे आमकां सदांच आनी ही खरी एक निशानी आसा की आमी जेन्ना आर्टिस्ट म्हणटा तेन्ना आपूण आनीक बरें करपाक शकता आशिल्लो हें सदांच दिसता आनी ही खूब बरी बीन गोश्ट. एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो मानसीचो? एक्सपिरियन्स खूप बरो आसलो म्हाका. खूप आवडले तुमचे सगळे तुमचे सिस्टमॅटीक केल्ले, तुमी प्लॅन केल्ले आणि बरें दिसलें म्हाका. ऑडिशन सुद्दां दिवपाक खूप आवडलें सगळे तुमचे हे पळोवन सगळे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. बरे असले, जजीस सुद्धा खूप बरे असले. थँक्यू व्हेरी मच संजना. हांव राजश्रीक विचारपाक सोदता. राजश्री, तुवें जेन्ना आयकलें मानसी हे कॉन्टेस्टा बद्दल सगळ्यान पयलीं तेन्ना कितें आशिल्लें तकलेन? म्हाका मॉडेलिंग बी फॅशन पयलींच्यान लायक पळोवपाक. केन्ना ते म्हाका चान्स मेळोचो हांव वयता अशें दिसतालें. मागीर हांवें वॉट्सॅपार पळयलें आसलेली ते कोणी घातलेले, मागीर तांकां कॉन्टॅक्ट केले, मागीर तुमकां मागीर तशें करून हांवें एकलें येयलें ऑडिशन आनी दिवपाक. एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? बेस्ट. पण मातशें नर्वस जाल्लें फर्स्ट टायम पळोवन सगळें. केन्ना पळोवंक नासलें न्हू तशें ओके, बट म्हाका लायव्ह एक सांग कॅमेरा. बरं म्हाका एक सांग, कितें परफॉर्म केल्लें तुवें? हांवें डान्स केल्लो. डान्स केल्लो एंड जजीसांक बीन आवडलो? हय जजीसांक नक्की आवडलो आसतलो कारण आमकांय बीन आवडलो. तूं सांखळे ऑडिशन दिल्लें न्ही? हय. क्या बात आहे. सो म्हाका दिसता थँक्यू व्हेरी मच कारण स्टेजीर येवन डान्स करप, जजीसां कडेन उलोवप कॅमेरा फुड्यान ही सुद्दां एक मोठें धाडसाचें काम आसा आनी इतलेंच यशस्वी काम आसा हें. म्हाका दिसता थँक्यू व्हेरी मच की तूं आयलें आमच्या ह्या मानसी कंटेस्टंट आनी पार्टिसिपेट जालें. सो मुवींग टू द लास्ट कंटेस्टंट आयच्या ह्या गजालीचो ते म्हळ्यार पुजा केंकरे. पुजा, तुवें जेन्ना पयले फावट आयकलें मानसी बद्दल कितें आशिल्लें तकलेन आनी कित्या खातीर पार्टिसिपेट जालें? हांवें एक्चुअली पयलीं मिसीस गोमंतकान हातून पार्ट घेतिल्लोच आनी म्हाका हांव अशेंच हातून राविल्लें बाबा आनी परते अशें कोणाचे खंयच्या तरी हातून परतो चान्स मेळत काय म्हाका म्हणून. कित्याक सांग ह्या तुमची म्हणल्यार ह्या हातून आमकां एक मेळटा की बाबा आमी अशी कोणें घरच्यो बायलो आसतात आनी फुडें सरपाचें, आपलें कितें टॅलंट दाखोवपाचें. कित्याक सांग घरान तर आमी सगळें जेवण करता पण नो वन एप्रिशिएट बरें आसा आमी मुद्दम विचारचें पडटा बरें जालां काय ना. सो देन ओनली दे रिस्पॉन्स हय बरें जालां म्हणून. ऑर बरें आतां कितें आसा फंक्शन आसा नेसले सुद्दां वी हॅव टू गो एंड आस्क देम बाबा बरें दिसता काय ना. सो ओनली दीस सच अ प्लॅटफॉर्म आमकां असो चान्स सगळ्या लोकांक म्हऱ्यान येवपाक दिता. आनी इवन लोक सुद्दां मागीर कितें अशें बरें केलें हें परफॉर्मन्स बरो आशिल्लो. इवन तुमच्या हातून प्रुडंटान सुद्दां म्हणल्यार युअर स्टाफ वॉज व्हेरी गूड फ्रेंडली आनी आमी जेन्ना हांव पयलें आयलें तेन्ना अशें म्हाका दिसलें की इट इज लायक माय ओनली ओन फॅमिली. अशें भंय असो कांयच दिसूंक ना. तुमचो सगळ्यांचो बिहेवियर हें पळय इट वॉज व्हेरी गूड. थँक्यू पुजा. म्हाका दिसता खूब मोठे कॉम्प्लिमेंट आसा आमच्या खातीरूय. तुमी आयली आनी आमच्या वांगडा इतलो वेळ काडून गजाली केल्यो त्या खातीर एंड तुमच्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा त्यो आयकल्या नंतर इतलें तरी दिसता की प्रत्येक फावटी आमी जेन्ना खंयच्या मानसी कंटेस्टंटा कडेन उलयता तेन्ना एक आमकां नवीन एक गोश्ट शिकपाक मेळटा तांचे कडल्यान आनी एक गोश्ट नक्की कळटा की विचार करपी जे मानसी आसा म्हळ्यार तुमी जे सगळे कंटेस्टंट आसा तांचो विचार इतलो बरो आसा आनी ह्या जग बदलपाचें ह्या संवसार बदलपाचो एक ताकद तुमच्या सगळ्यां कडेन आसा आनी त्या ताकदी खातीर आनी त्या तुमच्या जे डेडिकेशना खातीर आयज आमी हांगासर सलाम करपाक सोदता. एंड परत एक फावट सांगता की टॉप 20 आमी खूब पयलीं जाहीर करपाचे आशिल्ले. खूब म्हळ्यार आफ्टर ऑडिशन थोड्या दिसांनूच जाहीर करपाचे आशिल्ले बिकॉज ऑफ लॉकडावन. अजून पर्यंत टॉप 20 कंटेस्टंट जे आसा ते जाहीर केल्ले ना. त्या खातीर आमी थोडे दीस आमकां आनीक रावचे पडटले कारण अजून पर्यंत लॉकडावन सोंपूंक ना आनीक परत वेव म्हणजे सेकंड वेव जी कोविड-19ची आसा ती ऑलरेडी सुरू जाल्या अशें आमकां आयकपाक मेळटा. बट एक गोश्ट लक्षांत दवरा, सोशल डिस्टन्सिंग मास्क घालप हें खूब गरजेचें आसा जेन्ना आमी पब्लीक प्लेसीर वयता तेन्ना आनी आपले स्वताची जतनाय घेवप भरपूर गरजेचें आसा. ते खातीर तुमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी सोशल डिस्टन्सिंग किंवा SOPs जे आसा सगळे ते फॉलो करतले इतलें तरी म्हाका खबर आसा. एंड आयज जे आमचे मानसी ज्यो आयल्या तांची वळख तुमकां नक्की आवडली आसतली. जेन्ना कंटेस्ट सुरू जातलो आनी टॉप 20 आमचे मानसी जेन्ना पावतले तेन्ना तांकां आनीक तुमी सपोर्ट करतले, तुमचो असोच मोग दाखयतले. त्या खातीर थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू आमचे आयचे ह्यो मानसी आसा तांकां सगळ्यान पयलीं म्हणपाक सोदता थँक्यू व्हेरी मच. आनी परत एक फावट मेळुया फुडल्या आयतारा आनीक आमच्या मानसी घेवन. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.